सड्यार आसपी श्री इसवटी ब्राह्मण लक्ष्मीनारायण देवळाचो आयज उद्यापन दिन। ह्या सोहळ्याक मोठ्या संख्यान श्रद्धाळू भाग घेतात। तरेकवार कार्यक्रम हांगासर घडटात। हेचे मुख्य आकर्षण म्हणटा ते आसपी महाप्रसाद, तशेंच दीपोत्सव आणि दुसऱ्या दिसा जावपी देव देवतांची पालखी, जी सबंद सड्याभर त्याची मिरवणूक जाता। लोक आपल्या दारा फुडें रांगोळी घालतात, पालखीचे स्वागत करतात आणि 24 वरां उपरांत ही पालखी देवळान परत येता। इसवटी ब्राह्मण लक्ष्मीनारायणाचो 24वा वर्धापन दिन आणि 50वा पालखी उत्सव। ह्या पालखी उत्सवाचे आयज जे नवचेंडीचे जे यजमानपद ते महाजन आणि सगळे कमिटीचे जे आमचे आसा त्या कमिटीतर्फे म्हाका यजमानपद दिले आणि समस्त नागरिकांच्या ह्यांनी आयज यजमानपद केले। त्याचे सगळ्यांक शुभफल सगळ्या महाजनांक, सगळ्या नागरिकांक सगळ्यांक मेळचे। कित्याक 50वा आसता सुवर्ण महोत्सव जेन्ना आसता करता तेन्ना कितें तरी आमी कशें पडटे आमचे करता ते आहेत आमचे हेचे खर्च म्हाका मेळ्ळे आणि ते यजमानपद म्हाका करपाक मेळ्ळें हे म्हाका ताका लागून हांव समस्त महाजन आणि म्हाज्या कमिटीचे हांव आभार मानता आणि हेचो सगळ्यांक आशिर्वाद मेळचो। तशेंच आमचो फाल्यां 50वा पालखी उत्सवाचो आतां महाप्रसाद चालू आहा, सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो आणि 50व्या आमच्या पालखी उत्सवाक सगळ्यांनी फाल्यां आमची सकाळी 7 पालखी चालू केल्या उपरांत ओटी भरपाचो हे जातलो आणि तशें ते सबंद आमच्या नगर प्रदक्षिणा करून परवा पावतली तेन्ना सगळ्यांनी ते पालखेचो सुद्दां आशिर्वाद घेवचो अशें हांव म्हणटा। हे इसवटी ब्राह्मणाचे म्हाका दिल्या बद्दल परत सगळ्यांचे आभार मानता। आज आमच्या श्री प्रेमानंद केरकर प्रेसिडेंट ह्या देवळाचो श्री लक्ष्मीनारायण देवालय वास्कोचे आमचे देवूळ आज आमच्या देवळाचो 24वा वर्धापन दिन आणि 50वा पालखी उत्सव। आज सकाळच्यान आमचे जे नवचंडी मागीर जे विधी आसा ते आयच्यान सकाळच्यान 8 सुमार सुरू जाल्लेले आसा आणि आज आमचो महाप्रसाद आसा। तुम्ही आता पळयलें आसतलें हांगासर
ना म्हणल्यार एप्रोक्सिमेट 8,000 सुमार लोक हांगासर जेवता आणि हे जे जेवणाचे आमचे हे आसा पळय महानिवेदाक जे आमकां सामान लागता ते आमचे सगळे आमचे लोक आसा वाड्या वयले लोक तशेंच वास्कोचे आणि सगळे लोक आमकां हे सामान्य हाडून दिता आणि त्या प्रमाणे आमी हे जेवण करता. सेकंडली आमकां हांगासर हो जो प्रोग्राम आसा येदो व्हडलो प्रोग्राम आमी करता. आतां ह्या वर्सा आमी ऑलमोस्ट 20 दीस प्रोग्राम करता. ह्या प्रोग्रामा खातीर आमकां हेल्प केलो संकल्प आमोणकर, तशेंच मिलिंद नायक, राघोबा कोटकर, मागीर संजय साळगांवकर असे जायते जाणांनी आमचे जे दाते आसा तेंच्यानी आमकां हेल्प केल्लो आसा. तशेंच आज संध्याकाळी म्हणजे सांजे हे जातले दिपोत्सव जालें म्हणल्यार एक 700 ते 800 बायलां येता हांगासर. 8 सुमार तो सुरू जातलो आनी 9 ते 9:30 म्हटल्यार ते चलता आमचे हांगासर. मागीर फाल्यां आमचे पालखी उत्सव आसा. पालखी उत्सव सकाळी 6 सुमार आमी पालखीचे जे विधी आसा ते कंप्लीट करून 7 सुमार ओटी भरपाचो आमचो प्रोग्राम चलता. तो ओटी भरपाचो प्रोग्राम रातचे 12 हैसर चलता. मागीर रातचे 12 जाली की मागीर आमी हांगाच्यान पालखी आमची भायर सरता आणि ती पालखी नेक्स्ट डे 13 तारखेक दुसऱ्या 12 म्हणल्यार 24 into 48 अवर्सा भितर ती पालखी आमची हांगासर येता. मागीर गाराणे घालून आमची ती सांगता जाता. ती सांगता जावन सुद्दां ह्या वर्सा टोटल आनी 3 दीस प्रोग्राम आसा. योग संघाचे गॅदरींग आसा. मागीर एक बाळू मामा म्हणून तेंचे एक दशावतारी नाटक आसा जे फर्स्ट टायम गोंयान करता. फर्स्ट टायम तेंच्यानी हेच्या पयलीं केन्ना करूंक ना. तशेंच नाच बली म्हणून एक डान्स कॉम्पिटिशन आसा. ते इन्वायटेड नाच कॉम्पिटिशन अशें आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां सांगूंक गोवा बाबा ह्या न्यूज चॅनलच्या हेच्या अंडर हांव सांगूंक सोदतां की जे आमचे दाते आसा, जे आमकां कोणी हे जे प्रोग्राम करपाक हेल्प केलेले आसा तेंचे हांव सगळ्यांचे धन्यवाद मानता आमच्या देवळाच्या त्या शुभेच्छे बद्दल. तशेंच आमी न्यूज बाबाचे तुमी हे जे आमचे आज कव्हरेज केला त्या बद्दल सुद्दां आमी तुमचे आज खूब खूब धन्यवाद मानता. आयज सड्यार व्हडल्या गाजाबजान लक्ष्मी नारायणचो गोल्डन जुबली पालखी उत्सव चालू आहा. म्हाज्या वतीन आनी सगळ्या सडेकाराच्या वतीन हांव सगळ्यांक पालखी उत्सवाचे शुभेच्छा दिता.